Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो हरता हे आयज सगळे लोक उलयताले, आमी एज अ ओपोजिशन आमी उलयतालेच. आता बीजेपीचो टॉप लिडर अमित शाह हाणें आयज मान्य केलें की गोंयचो मुख्यमंत्री हरता आनी त्या खातीर ताका साल्वार करपा खातीर आयज अमित शाहक सांखळे मतदारसंघां वचोन सांखळेच्या लोकांक मनोवपाचे प्रयत्न करचे पाळी आयज अमित शाहाचेर येयल्ली आसा. आमकां 80% आमी ह्या फावटी 70% आमी प्रॉमीस केल्ले, आमी 80% न्यू फेसीस दिले, यंग फेसीस दिले. आमी एक न्यू काँग्रेस, जी काँग्रेस बदलता गोंयच्या लोकांच्या हावेसा प्रमाणे, गोंयच्या लोकांक एक सपनांतली काँग्रेस जी आसा ती करपाचे आमी सिन्सियरली प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या खातीर 80% न्यू यूथ फेसीस दिले. डिफेक्टरांक आमी पयस दवरले, डिफेक्टरांक परत घेतले ना. गोंयकारांनी आपले मत, आपलो विचार एक कन्क्लुजनाचेर हाडलो, एक झिरो डावन करपाचे प्रयत्न केले. TMC कितली सिटी लढयता, कोण लडटा हे सरकार करपाक शकता काय ना, तातूंतल्यान तेणी सांगलें की TMC म्हणटा ती मतां फोडपाक आयिल्ले आसात, तांकां कुशीक काडले गोंयकारांनी. तेजे नंतर एक आम आदमी पार्टी आशिल्ली, गोंयकारांनी परत चिंतलें ही सत्तेर येवपाक शकता काय ना, हो सरकार दिवपाक शकता काय ना. लोकांनी तेंय पळयलें आनी तांकांय कुशीक काडले. आनी जे ऑप्शन एक उरलें गोंयकारांक की काँग्रेस पक्ष जे उमेदवार नवीन आसात, यंग आसात आनी काँग्रेस एक बदललेली आसा, ज्या हातान गोंयकारांचो फुडार दिवपाक सोदता त्या काँग्रेसीक एक जैत करपाची, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे जे अलायन्स आसा त्या अलायन्साक फूल मेजॉरिटी दिवपाची हो जवळ जवळ निर्णया कडेन गोंयकार खंय तरी पावल्ले आसात. आयज BJP, TMC आनी आम आदमी पार्टी हॅज बिकम द ओल्ड काँग्रेस. कारण आमचे सगळे लिडर एक्चुली तेणी व्हेले, तितूंतल्यान तेणी आमकां स्वच्छ करपाक एक नवी काँग्रेस करपाक मदत केली एक्चुली.